Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Olim Village Panchayat along with the CZMP members committee काडो आसा आमी तेज एजान आमी मुखार सोल्यांक सगळीं एकवटान काम कोताय आनी वील रेज आमगे गव्हर्मेंटाको आहा आमगे कित फिशींग आहा कितें थोडे कोण कोताय तेंक कोण दिया पोर्ट लिमिट्सांक घायल जाल्यार आमकां कांय हें जावना वयरस ऑन गुगल मॅपींग केलें जायना यू हॅव टू टेक द कन्सर्न ऑफ द लोकल बॉडी आनी आम स्पेशल तांकां रेजोल्युशन दिलोलें ग्राम सभा रेजोल्युशन घे that certain on the bank side on the bank river bankaचे certain हे आहाय आमगेले सर्वे आहाय आनी ते नंबर्स आम तांकां दिल्ले स्पेशली मेन्शन केलोलें बट ते मॅप धाडटी न्हू आम केश कोन कांय देखो येना आमकां पोर्ट एरिया आमकां आमच्या रिवरान आमकां नाका सेकेंड आमचे बांद आहाय ते दाखयले नाय काजान एरियाज दे हॅव शोन माय हेझर्ड लायन कितको दाखयल्या आम खबर ना government has not given us any resource sometimes to understand the plan also but what we infer from the plan is that we do not want port limits in our river. We have 1200 objections we have villagers have raised to give it to the sarpanch which will be handed over to GCZMA. We have taken people's input on CGMPs. People's objection is mainly on the port limits since the Betul port was never existing in 2011. It has to be dropped in the new draft that is sent to us. Then there are issues of people's settlements which can be easily included to give the locals benefit. Where houses which were built up till 91 or maybe if the new notification allows up till 2011, they can be incorporated in this. The other objections are like people want to mark their beach shacks, their water sports activities, their fishing zones, fish breeding areas. I have spoken to this environment minister, Mr. Kapral, and he's asked me to just prepare an analysis of what he had proposed and what is not showing in the plan. So I will be meeting him along with the Panchayat body to show him the difference and what is been left out. We are supporting the plan provided it takes inputs from the ground. ओल्ड गोवाक हेरिटेजीच्या नजरेन महत्व आशिल्ल्यान खंय प्लानाचो बारीकसाणीन अभ्यास करचो पडटलो. वेटलँडाचे हांगा आमकां सांगपाक तेंचो डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर येयल्लो आसा सो तेणें लोकांक सांगलां कशें कितें आनी लोकांनी आपले पॉयंट हांगा सांगलेले आसा की कशें कितें करपाचें. लोकांचे जे ओपिनियन्स आयले ते हातून जे झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स आसा तो ओमीट करचो तातूंतल्यान अशी मागणी आमची जाल्ली आसा आनी बफर झोनचो आसा तो पयलींचो जो 33% वा 30% जो कितें आशिल्लो तो तसोच दवरचो. तातून थोडे 2-3 क्रिक्स आसात नाला आसात ते तितून नोटिफाय जावना ते सुद्दां आमी जे रिप्रेझेंटेटीव आयिल्ले गोवा वेटलँड ऑथॉरिटीचे तेंच्या नजरेक हाडून दिल्ले आसा आनी हें सगळें आमी रेजोल्युशन पास करून आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले. वी आर नॉट ओपोजींग वेटलँड पूण आमी सांगलां आमचे थोडे सजेशन कन्सिडर करा म्हणून जी आतां ऑलरेडी तोयाची बाउंड्री आहा तीच मेंटेन करा म्हणून सांगलां. दुसरें आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तेंय सांगलां आमी सजेशन जाल्यार आमची ओल्ड गोवाची जायतीं घरां दाखयना थिंगा कोस्टल मॅनेज थिंगा आमी सांगलां तुमी गव्हर्मेंटाक लेटर करा ती हायलायट करा म्हणून. सेकेंडली एक टायम मागून घेया 1 महिन्याचो टायम घेया फॉर सजेशन ऑब्जेक्शन आनी जाता जाल्यार पंचायत लेवलार हियरींग आपोवया म्हणून कित्याक एका नॉर्थ गोवाची एकाच कडेन आपोवपाक इट नॉट पॉसिबल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.